फक्त इट इज मेरिट बेस. ओके, तुका एक वर्स मेळ्ळी आनी फुडल्या वर्सा जर तुजो परफॉर्मन्स बरो ना जालो ना जाल्यार तुका मेळची ना. म्हणून आमकां कंटिन्युअसली जेका दुसऱ्या वर्सा मेळटा म्हणजे दे हॅव परफॉर्म वेल म्हणून तांकां ही मेळिल्ली आसा. त्या खातीर आतां जेन्ना हात वयर करूंक ना, ताका पयलेच फावटी मेळटा तें लक्षांत दवरात. फुडले फावटी जर इलिजिबल जावपाक जाय जाल्यार तुमचो परफॉर्मन्स बरो आसपाक जाय, जाल्यारूच मेळटली, ना जाल्यार मेळची ना हें लक्षांत घेयात. ऑल द वे हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता वेदांता कंपनीक. आपल्या कंप्लिटली मायनिंग बेल्टात जितक्यो पंचायती येता तितक्याय पंचायतीक म्हणजे मेरिट बेस प्रोफेशनल कोर्सीस जी भुरगीं करता त्या सगळ्या जाणांक ऑलवेज फाटली 8 वर्सां कंटिन्युअसली ती सपोर्ट करीत आयिल्ली आसा. इन एड्युकेशन सेक्टर स्पेशली म्हणजे जर स्कील एड्युकेशन ते स्वताची ITI चलयता, ते फुटबॉल प्रमोट करता, एड्युकेशन प्रमोट करता, अश्यो डिफरंट एक्टिविटी ह्या भागात स्वातंत्र्यात ते प्रमोट करीत येयल्ले आसा. आपल्या बिझनेसाच्या बरोबर म्हणजे विलेज लेवलाचेर अशा पद्दतीच्यो एक्टिविटी करप ही खूप व्हड गजाल आसा. परत एकदा हांव तांचें अभिनंदन करतात. आनी हे सगळें करता आसतना CM स्कॉलरशीप पोर्टल कितल्या जाणांक खबर आहा ती हात वयर करात. CM स्कॉलरशीप सारको हात वयर करात. 1 2 3 4 5 जाणांक खबर आहा. उरलेल्यांक CM स्कॉलरशीप पोर्टल खबर ना. हांव उलयतां आतां आयजूच आयकलां काय हरशीं केन्ना आयकलां. हांवें कित्याक सांगता खबर आहा, CM स्कॉलरशीप पोर्टल जाय जाल्यार हो कार्यक्रम सोंपल्या उपरांत पोर्टल डावनलोड करून घेयात ॲप, आनी ताजेर घरा बसल्या बसल्या तुमी जे इलिजिबल आहात तांची स्कॉलरशीप तुका मेळटली. खंयच वचपाची गरज ना. तुमची एप्लिकेशन ताजेरूच तुमकां अपलोड करपाक जाय आनी त्याच एप्लिकेशनाच्या उपरांत सगळे जितके डॉक्युमेंट मागता तितके दीत वचपाचे. तुमी जी फीस भरल्या तेजी रिसिप्ट लावपाची. आतां सपोज तुमी इंजिनियरींग कॉलेजीक गेल्यात जर तुजी 50,000 रुपया फीस आसत, तांच्यांनी सपोज 50% दिल्या, 25,000 रुपया तेंच्यांनी दिले आसत. जर तुमी इलिजिबल आसा म्हणजे OBC, SC, ST आणि इकॉनॉमिकल व्हेकल सेक्शन, जर तुम्ही 50,000 रुपया भरल्या, त्यांच्यानी 25,000 रुपया दिल्या आणि तुम्ही ती रिसिप्ट जर ते 50,000 रुपयाची लायली, 3 महिन्याच्या भितर 50,000 रुपये तुमच्या अकाउंटाचेर येतले. आता हे घराकडे कोण सांगून येवचो ना. तुमच्या घराकडे तुमच्या कॉलेजीन व्हडलो पोस्टर लायिल्लो आसा, तो स्कॅन करपाचो आशिल्लो, ताचो QR कोड, जाल्यारूच तुम्ही तो डावनलोड करू शकता. ही इन्फॉर्मेशन सगळ्या स्टुडंटांक आसप. तुमकां खबर नासतना सुद्दां फाटल्या वर्सा गोंयांत जवळपास 33,000 भुरग्यांनी CM स्कॉलरशीप पोर्टलाच्या वयल्यान ह्या स्किमीचो फायदो घेतला. कित्याक 33,000 स्टुडंट्स. तुमी ह्यावन कित्याक फक्त विचारले म्हणजे यू आर नॉट अवेअर ऑफ द स्कीम्स विच इज अवेलेबल फॉर द स्टुडंट्स. आणि अशें जर जालें आसत तर तुमच्या हातांतलो मोबायलचो कित्याक उपयोग. ह्या बाबतींत माय भारत पोर्टल कितले जाणांक खबर आहा म्हाका हात वयर करात. माय भारत पोर्टल कोणाक खबर आहा? हात वयर कर. कितें तो म्हाका सांग. एक्झॅक्टली. माय भारत पोर्टल विच इज द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स, जो पोर्टल स्पेशली डेव्हलप केला, ज्याचेर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर इज इंटरॅक्टिंग विथ द यूथ. The various career opportunities, various job opportunities which is available on this portal for the students across the India and globe. हांवें कित्याक सांगता, हाजे इन्फॉर्मेशन जर आमी दवरलें ना, ओके, जाल्यार आमकां घरा कडेन बसून अशा पद्दतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज मेळच्यो ना. ह्या 21व्या सेंच्युरींत जे टूल्स आमच्या कडेन अवेलेबल आसात त्या टुल्सांचो उपयोग आमकां आमचें करियर घडोवपा खातीर करचो पडटलो. कोण कोणाक घरा कडेन सांगोन घेवचो ना. आनी म्हणून म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा, देर आर द वेरियस स्किम्स वीच इज अवेलेबल. रिसेंटली हांवें OBC खातीर स्कीम हे लॉन्च केला. OBC कॉर्पोरेशनांतल्यान कोण जाणा, फ्रॉम द OBC कॉर्पोरेशन तुमकां with a 4% rate of interest we are giving the loan for the students till completion of their education. You don't want to pay any installment. तुमचे शिक्षण कंप्लीट जाल्या उपरांत तुमकां ते लोन फारीक करपाक जाय. 25 लाख रुपया पर्यंत लोन आमी दिता. इंटरेस्ट कितलो? 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट. म्हणजे हे कित्याक सांगता हांव तुमकां, तुम्ही फीस जाय पडली काय पेरंट्सांक सांगता म्हाका पयशे जाय आसले फीस भरपाक, पुस्तकां घेवपाक, XYZ कित्याकूय बी, आनी आई बाबा वचून कॉर्पोरेटच्यान पयशे काडटा, ज्याचो इंटरेस्ट
म्हणजे वर्साक इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करूंक वचत न्ही जाल्यार 60% आसता 60%. आणि सरकार कितल्या पर्सेंटान दिता 4% दिता. कारण पेरंट्सांक प्रचना ते आपले शिक्षण हांवूच कशें करतलो हो जर संकल्प बऱ्याच स्टुडंट्सांनी जर केलो आसत जाल्यार गोंयांत ते इजिली अवेलेबल आसा. आणि ते जर आमी तेजो फायदो घेतलो जाल्यार हे जावपाक शकता. हे जाल्यार रिगार्डिंग युअर एड्युकेशन. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एड्युकेशन वॉट नेक्स्ट? There are so many opportunities which is available in the state of Goa besides government job. Government job तर आसतलोच, but competitive government jobaक वचपाक सुद्दां आयच्यान आमकां स्टडी करचो पडटलो. तोय बी आमकां सांगता विदाउट कॉम्पिटिशन इट इज नॉट पॉसिबल. पयर एक आमच्या 70तले भुरगे फर्स्ट आयले ते मामलेदार जाल्यार तेजो सगळ्या जाणांनी अभिनंदन केलो. म्हणजे बापूय हांव मुद्दामून कळपाक जाय म्हूण सांगता हे करपाक न्ही. इट इज अ सामान्य मनीस बाबडो खंय तरी बारीकसो जॉब करता. ओके, सामान्य मनीस सामको बारीकसो जॉब करता. घरान कोणूच म्हणजे 10वीच्या वयर अजून केन्ना पर्यंत शिकोवंक नाशिल्लो. घरांतलो कोणूच मनीस मामलेदार म्हणत जाल्यार थोड्या दिसांच्या भितर डेप्युटी कलेक्टर जातले, कलेक्टर जातले. दीस इज पॉसिबल आसा, पण हे केन्ना पॉसिबल आसा आमी जेन्ना शिकतली, आमी जेन्ना ह्या कॉम्पिटिशनान उतरतली तेन्नाच ते पॉसिबल आसा. बेस्ट हे पॉसिबल ना. आणि त्याच्याच खातीर आतां कॉम्पिटिटीव युगांतल्यान फुडें वचपा खातीर वेरियस टूल्स जे अवेलेबल आसात ते जर आमी वापरले जाल्यार ते पॉसिबल जातले. सगळ्या फाटी फक्त उद्देश इतकोच आसा, गोंय सरकारान अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल केल्या. वेदांता सारकेली कंपनी तुमकां पुश करपा खातीर बूस्ट करपा खातीर रेडी आसा. तांचे तर म्हणटा करियर एड्युकेशना खातीर दे आर टेकिंग वेरियस प्रोग्राम्स एट अ वेरियस लेवल. ताजो फायदो जर आमी घेतलो, टिचर्स काही म्हाका बसलेले दिसतात तांच्यांनी बी भुरग्याचे प्रत्येक भुरग्याचे हांव तरी विशेश करून म्हणटा आयजर चलो आसूं किंवा चली आसूं 100% भुरग्यांचे करियर घडपाक जाय. 100%. आणि आयच्या म्हणजे अंडर द लिडरशीप ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी वेन वी आर डुईंग द विकसीत भारत 2047. आणि ह्या विकसीत भारतातले विकसीत करपा खातीर कोण करतले जाल्यार ते तुमी करतले. आणि विकसीत भारताची फळां सगळ्या जाणांक चड कोणाक मेळटली जाल्यार ती तुमकां मेळटली एज अ यूथ म्हणून. कारण नेक्स्ट एनादर आफ्टर विकसीत भारत 2047 एनादर 50 years यू पीपल वील बी देयर. कदाचित आयचो 70 वर्साचो मनीस फुडली 50 वर्सां पळोवचो ना, बट तुमी जे पळय 20 वर्साचे आसा जे फुडल्या 20 वर्सां कंप्लीट करतले तेन्ना विकसीत भारत जातलो म्हणजे 40 वर्साचे आसतले. आणि फुडली 50 वर्सां जेन्ना मोदीजी म्हणटा पळय न्ही विकसीत भारताची आमकां पळोवपाक मेळटली, ती तुमकां पळोवपाक मेळटली. फुल्ली डेव्हलप्ड कंट्री जी आसा पळय न्ही हे पळोवपाचें भाग्य तुमकां मेळटलें. आणि ताज्या खातीर म्हाका दिसता आमी आतां वी आर रेडी टू कॉन्ट्रिब्यूट फॉर द विकसीत भारत. रेडी टू कॉन्ट्रिब्यूट म्हणजे कितें? म्हणजे इनोव्हेशन आसतलें, टेक्नॉलॉजी आसतलो, रिसर्च आसतलो, हितून आमी कशी कॉन्ट्रिब्यूट करतली, हाचो फायदो आमी कशी घेतली, हाज्या दृश्टींतलो विचार जो आसा पळय न्ही हो करपाक आतां सुरू करपाक जाय. हांव फक्त कितें तरी बेश्टच पास जातलें आनी कशें तरी ना. आय कॉन्ट्रिब्यूट फ्रॉम माय सायड. ओके, आय डू द रिसर्च, आय डू द इनोव्हेशन, आय यूज द टेक्नॉलॉजी. हे जेन्ना कळटलें, हे जेन्ना सगळें करतलें पळय न्हू तेन्नाच ताजो खरो फायदो आमी जाका म्हणटा की विकसीत भारताचो आमकां जावपाक शकतलो. ह्या कॉम्पिटिटीव युगांतल्यान ऑल ऑफ यू हॅड द गूड ऑपॉर्च्युनिटीज टू बी द कलेक्टर, टू बी द मामलेदार. सगळ्या जाणांक इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा. ताजो फायदो आमी सगळ्या जाणांनी घेवचो. परत एकदां हांव वेदांताच्या Ladies and gentlemen, I am delighted to be part of this fantastic program, the Utkarsh Scholarship Program. This is not a merely financial assistance to the deserving candidate, but it also recognizes the hard work, dedication, the perseverance the student put during their whole study process. So Vedanta as a company runs their business keeping in mind some principle and values, and one of the value is taking care of the people, caring for the people. And with this thought process, community development is one of our priority. And with this keeping in mind, we have started this Utkarsh Scholarship Program in the year 2018, where the deserving candidate, the talented candidate which are pursuing class 12 for the
higher study assistance, we provide this support. So basically, if you see this Vedanta started this program in the 2018, and since then we have been able to cover around 2000 plus students in this scheme. And I am delighted to say that out of this total number, 50% is the female beneficiary. So education is the best resource, a best investment that students should adopt, which will not improve in benefiting their career growth, but it also make them to become a responsible, compassionate human being, which will contribute to the good of the society. I've been doing this program for last 8 years, and more than 500 students have been benefited. This is very good program only for not so just for the education, but for higher education, where the youth wants to excel well and do into the professional streams, etc. So at VISL level, we focus more on education, skill development, employability, sustainable livelihood in general, an integrated village development approach which has been followed. This includes not only just technical skilling, but also the sustainable livelihoods, which is in the form of a Gram Nirman, what we are running in Amana Navali, where more than 400 farmers are associated with us, and fellow lands has been brought into the cultivation. More than 3 decades, we are into technical schooling, digital skilling through the Vedanta Foundation, and also the grassroots football coaching, which is done through our SFA for more than 30 years, both